माझी क्लियर कट तुमकां मेसेज आहा जे रेंट कॅब आहा कितें करा बरे खूड घेया थंय आनी वय करा. आमी घाटी व्यवसाय करना हांगा हे सगळे लँड लुजर. 9,000ची गरज ना, आमी 90 जाण पुरे. विषय असा हो हालींच चालू जालो आसा. फाटलीं 2 वर्सां रेंट कॅब हांगा सर्वीस दिताले, वयर कावंटर सुद्दां आसलो. पूण त्या वेळाचेर आमचे जे टॅक्सीकार भाव आसले तांकां त्रास दिवंक ना. 2 वर्सां तेंच्यांनी जेन्ना हें केलें पळय तेन्ना सुरवात केली. मागीर जेन्ना इश्यू जावपाक लागले हे प्रायवेट रेंट कॅब हाडून दिवपाक लागले. जेच रेंट कॅब आसा जेंची जो मालक आसा रेंट कॅबाचो मालक आसा ताका खरें म्हणल्यार कितेंच खबर आसलें नासलें. जे तेंचे ड्रायव्हर आसताले जे गाडी हाडून दिवपाक ते प्रायवेट गाडी हाडून दिताले. दुसरो इश्यू तेंचो कितें आसलो की थंयच्यान भाडी हाफ रेटीक घेवन त्या रेंट कॅबीन घेवन वयताले. म्हणजे जेन्ना तांकां आमी ओगी रावले सुरवातीक रेंट कॅबीन भाडी मारपाक म्हणजे कोणें म्हणटा की बोट घालूंक दिल्यार हात घालता हो प्रकार तेंच्यांनी रेंट कॅबवाल्यांनी थंयसर खूब वेळार केलो. आनी खूब वेळाचेर टॅक्सीकारां वांगडा हेंचो वाद जावपाक लागलो रेंट कॅबार. तेचे उपरांत टॅक्सी असोसिएशन बरें काम केलें की जे कायद्यान पर्रीकरान तेंच्या जेन्ना तांकां रेंट कॅब दितना तांकां जे हें घालून दिलां कंडिशन घालून दिलां ते कंडिशनाचो आमी मागीर ते सोदून काडले आनी मागीर परत डायरेक्टर RTOक मेळोन आनी तेचेर हें करपाक सांगलें की मागीर तो म्हणलो हे अशें आहा आनी RTO तेंच्यांनी सांगलें की हे रेंट कॅब आहा ते एअरपोर्टाचेर दिवंक शकना, रेल्वे स्टेशनार दिवंक शकना, जंय टॅक्सी आसा थंय दिवंक शकना. फक्त तेंच्यांनी तेंचे जे एड्रेस आसता की बाबा हो म्हाजो एड्रेस ह्या रेंट कॅबीचो त्या एड्रेसा वयल्यान तेंच्यांनी दिवपाचें आनी थंय कलेक्ट करपाची, थंयच्यान दिवपाची आनी कलेक्ट करपाची हो तेंचो आसलो. पूण तांकां कितें जालें हांगा रेंट कॅबा म्हणजे इतली दादागिरी वाडलेली आनी रेंट कॅब ओनर जो आसलो पळय तो केन्ना येनासलो. ते ड्रायव्हर येताले दिवपाक येताले. तेंची जी भाशा आसली ती भाशा एकदम अतिरेकी कशी आसली. काल सुद्दां तेंच्यांनी व्हिडिओ काडला आनी कोण तरी उलय आतां तो ड्रायव्हर काय तो ओनर कळना की आमी तांकां दाखयतले म्हणल्यार कितें तुमी बेकायदेशीर काम करता, बेकायदेशीरपणान तुमी थंयसर रेंट कॅब चलोवंक सोदता आनी उलट तुमी दुसऱ्यांक धंदो दिता. फाल्यां गोंयान इल्लीगल वेवसाय हो बंद आहा म्हणल्यार तुमकां करपाक जाय म्हणून तुमी दुसरो कोण आडयता बाबा हे करचें न्हू वायट म्हणून सांगल्यार तोय तुमी धंदो करचो तुमकां दिवपाचें अशे पद्दतीन तुमी करूंक सोदता. जे तुमकां दिला ते पद्दतीन तुमी करा. आमचें इतलेंच म्हणणें आहा. आतां काल तो हेंच्यांनी आनी एक आपूण पेडणेकार म्हणून आयला पेडणेकारांक आमी अगेन्स्ट नासले पूण तो जर हें करता जाल्यार आमी हाचे फुडें ते जर धमकी दिता जाल्यार आमी तयार आसा. आमचो कोण तयार ना. तुम्ही जितले आमकां हॅरेसमेंट करतले तुमकां 2 वर्सां आमी कसलो त्रास दिवंक नासलो की तुमी आमकां त्रास दिवंक नासले. पूण 2 वर्सां जाल्या उपरांत तुमकां दिसलें की एअरपोर्टूच आमच्या बापायचो आनी जेंची जमीन गेला तेंचें कांयच ना तेंचे तुमी आंगार वयताले. म्हणल्यार तुमचे आमी सोंसूच रावपाचे कितले सोंसपाचे. आमचे पार्शल पिड्ड्यार जाला. जेन्ना आमी एक्शन घेता तांकां दिसता तुमचेर आमी एक्शन घेता अशें. तुमी केल्यार तुमची चूक आसा. तुमचे भुरग्यांनी आमची भाडी चोरून व्हेल्या अर्दे रेटीक घेवन वयता तुमी रेंट कॅबीन. आमी आतां घरा वता आनी जे गाडयेन व्हरता त्या पात्रांक कांयच खबर ना. तो तुका रेंट कॅब हाडून दिवपाकूय 500 दिता, घरा व्हरपाकूय ताका 500 रुपया दिता, वयल्यान तूं गेस्टा कडल्यानूय 700 रुपया घेता. म्हणल्यार तूं त्या ड्रायव्हराक कितले जोडपाचे तेणी आनी आमकां सबंदीत थंय रावन 1000 रुपया मेळना आमच्या ड्रायव्हराक पेट्रोल काडून. म्हणल्यार आमी कितें सोंसपाचें पेडणेकरांनी कितें करपाचें. सरकारान आमकांय सांगचें CMान की बाबा ना आतां आमचो एनडीबामन म्हटला तशें आमी टॅक्सी बंद करता आनी आमच्या रेंट कॅबी चालू करता. आमकां एक हें दिवची तुमी NOC दिवची तशें म्हटलां तशें. आनी तो कोण पळय दादागिरीन उलयता की आपूण दाखयतलो कितें तेंचे आपूण ते मोपा एअरपोर्टाचेर कितें आहा तांकां पळयतला. तूं बाबा अवश्य पळय आमी अवश्य तयार आसा. आमी सगळे रेडी आसा. पूण सुरवात तूं कर. आमी सुरवात करीची ना. तूं सुरवात कर. आमी केन्नाय रेडी आसा. आमी हो धंदोच न्हय आमी प्रामाणीकपणान टॅक्सीचो धंदो करता आनी प्रामाणीकपणान करतले. तशेंच आमी तुमचे कडेन मागता तुमी रेंट कॅबीचो धंदो आहा तो प्रामाणीकपणान करा. तुमी तुमच्या प्रमाणान करा आमी आमच्या प्रमाणान करता. कोणाचो वाद जावपाची गरज ना. जे टॅक्सीकार खरे ओनर आसा जे घरा कडल्यान दिता जो ड्रायव्हर तेंचो व्हरान ते कितें दादागिरी करता ही त्या ओनराक खबर नासता. ताका लागून हे वाद वाडत गेल्ले आसा. तेंच्यांनी आपले जे ड्रायव्हर दवरल्यात आनी जे मस्ती करतात तेंचेरूय लक्ष दवरपाचें. भाई एअरपोर्टार वचोन थंय वयता थंय कशी दादागिरी करतात ते. मोपा एअरपोर्टार टॅक्सी वेवसायिकांची दादागिरी आयज जे इतले भुरगे दिसता हे गुंडा न्हू दादागिरी करपाक. म्हाका सरळ तुमच्या प्रेसा थ्रू सांगपाचें आहा जे रेंट कॅब असोसिएशनाचे जे आहा कमिटी मेंबर्स
तांकां क्लियर कट म्हाजी मेसेज, हे तुमकां गुंडा दिसता कितें थंय दादागिरी करपाक, इलिगल बिझनस कोण करता. आयज जे नोटिफिकेशन आउट केले ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टरान, कित्या खातीर काडले ते? खंय तरी ताका दिसले खंय तरी इलिगॅलिटीज आहा आनी मोपा एअरपोर्टार चलता आनी त्याच्या नदरेक येयले तेन्ना काडले न्हू ते. खंय तरी रिपोर्ट आहा ते. आयज क्रायमाचे मनीस आसता, CID आसता आनी कोण आसता, पुलीस आसता. इतले नोटिफिकेशन येवप बेश्टे येयना ते, गव्हर्मेंटाचे नोटिफिकेशन ते, आनी तेचे फॉलोअप करप कोणी? तुम्ही बिझनेस करता ते प्रॉपर चॅनलान तुम्ही बिझनेस करा. तुमकां कोण कितें आडयतलो? आयज मोपा एअरपोर्टार म्हणटा ते रेंट कॅब अलाउस ना आनी वयल्यान ते प्रेस घेवन कितें सांगता की आमी तुमकां कलंगूट आडयतले. कलंगूट कितें करा, बरें खूड घेया थंय आनी वय करा. आमकां भितरल्यान येवपाक कळटा. क्लियर कट तुमकां मेसेज आहा जे रेंट कॅब आहा. दुसरी गजाल तो नितेश तोडणकर म्हणटा कितें 9,000 जण आमी आहा, आमी घाटी व्यवसाय करना हांगा. हे सगळे लँड लुजर, सगळे जे स्वताचे टॅक्सी आहा ते व्यवसाय करता. आमचो बिझनस आमी घाटियांच्या हातीत दिवंक ना. हे ताका 9,000ची गरज ना. आमी 90 जाण पुरे, 170 नाका 90 जाण पुरे. आमी शिव वॉरियर्स, मराठा आमी, आमकां कोणाची गरज ना आहा. आमी हे मेसेजी थ्रू क्लियर कट मेसेज दिता. आमी खंयच्याय पोझिशनाक रेडी आहा, खंयची रायट टू फायट करपाक खंयसराय आमी रेडी आहा. आमकां कमी समजपाचें न्हू. आयज जर रेंट कॅबी बंद केले, हांव आयज क्लियर कट मेसेज दिता, शिव वॉरियर्सान केले. कित्याक केले? एफर्ट्स घेतले. तुमची दादागिरी कोण आमी बंद केले ते. जेन्ना तुमी इलिगलिटीज वाडयली थंयसर, जेन्ना तुमचे जे पर्सनल गाडी आयज भाड्याक दितात, अजूनय दितात ते थंय, तरी आमी वोगया. हातून कितें जाता, पुलिसांनी आपली ड्युटी करप. आयज तो PI चिमुलकर बरो साहेब, तो बरी ड्युटी थंय एअरपोर्ट हँडल करता. आयज तो लिवेर आहा आनी हे इन्सिडंट जालो. मागता DYSP आशिष शिरोडकर, ताका आमी सांगले, साहेब म्हटले वन सायडेड इन्व्हेस्टिगेशन करू नका, जे कितें आहा न्हू सारकें इन्व्हेस्टिगेशन कर. साहेबाकाय कळ्ळें जे मेजर इश्यूज कितें आहा पॉयंट आहा डिस्कस केले आमी, तेकाय पटले ते. आयज आमकां थंय रेंट कॅब, हांव निखिल माले स्वता म्हाका अडोवपाची गरज नासली. 20 गाडयो येयले. अरे आमचो टॅक्सी बिझनस थंय, आमी टॅक्सीकारांनी करप कितें म्हणून? आमच्या पोटात चिमटो येतलो तेन्ना आमी उलयतलेच न्हू. आनी जेन्ना आमी रेंट कार हाडयता आनी विचारता तेन्ना तुमी खंय तरी वचून कंप्लेनी रजिस्टर करता आनी टॅक्सी कार दादागिरी करता. मागीर आमी उपाशी थंयच मरप. आयज सगळ्यांचे जमनी थंय गेले, लँड सॅक्रिफायस केली, कोणाक जॉब ना. हय हांगा इंजिनियर भुरगे आहा, बऱ्या बऱ्या पोझिशनार काम केल्ले भुरगे आयज काम सोडून टॅक्सी बिझनस करता. तेंच्यांनी करप कितें? आपल्या भायल्या भुरग्यांक उपाशीच मारप. हातून हांव CMक रिक्वेस्ट करता, मोपा एअरपोर्टाचो इश्यू अजून सॉल्व जावंक ना. टॅक्सीकारांचे भवितव्य अजून अंधारात आहा. पयलीं हातून लक्ष मार आनी मागीर थंय कितें हे जाता, प्रॉब्लेम्स जाता, तेचेर लक्ष मार. अजून मेरेन आमी CMक ट्राय करता, तुजी अपॉइंटमेंट मागता. हेच्या थ्रूय रिक्वेस्ट करता, तुजी अपॉइंटमेंट आमकां दी. आमचे इश्यू फेस टू फेस सॉल्व कर. आमकां थंय दादागिरी करपाची गरज ना आनी कांय ना. आमी बायल भुरगेकार सगळे मनीस, आमकां थंय आमच्या पोटाशी मतलब आहा.